काल मडगांवां शेनवारा आंदोलनाक हिंसक वळण आयलें. भुरग्यांक तशेंच म्हणजे ट्रॅफिक लेगीत जॅम केल्लें असलें आंदोलन आनी नेमकें राती 7 म्हणल्यार तांच्यांनी स्थगीत केल्लें आंदोलन. मात कांय जाण अशें आशिल्ले की रस्त्यार येवन लोकांक गाडयो आडयताले, हें करताले म्हणून लास्टाक मागीर पुलिसांक लाठीचार्ज करचें पडिल्लें. नेमकें काल राती कितें घडलें आनी लाठीचार्ज पुलिसांक कित्याक करचें पडलें हे जाणा जावन घेवपा खातीर आमच्या बरोबर आसा मडगांवच्यान रिपोर्टर गौरंग प्रभू मलकर्णीकर. गौरंग, तुका आयकुपाक येता? काल पुलिसांक कित्या खातीर लाठीचार्ज करची पडली आनी हातून एक्झॅक्ट कितें जालें हें सांग. संजना, काल 9:30 सुमार जेन्ना तांचे लिडर म्हणजे जे सद्याक प्रतिमा कुतिनो वळखता ताणें जो कॉल दिल्लो ह्या प्रोटेस्टाक लागून, ताणें सांगलें की आमी हो स्ट्रायक कॉल ऑफ करतात. ताजे नंतर सगळे जे मेन स्पोक्सपर्सन जावं लिडर आशिल्ले ते आपले घरा कडेन वचपाक गेले. कांय भुरगे थंय उरिल्ले तेन्ना जेन्ना तांणी गाडी आडोवपाचो ट्राय केली तेन्ना पुलिसान लाठीचार्ज केलो. ह्या लाठीचार्जा भितर 30 जाण जखमी जाले. जेन्ना थंय लाठीचार्ज जालो तेन्ना जेन्ना 2 रिपोर्टर जे लायव्ह रिपोर्टींग करताले तांकां पुलिसांनी लायव्ह रिपोर्टींग करपाचें बंद केलें. ताजे नंतर कित्याक बंद केलें काय म्हूण विचारपाक गेल्ले कडेन संतोष मिरजकर हो गोवनाचो फोटोग्राफर हाकाय लाठीचार्ज केलो. मागीर ताका वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांनी काडलो तांचो आनी ताजे कडेन ताका सॉरी म्हणलें आनी ताजे नंतर हें प्रकरण सगळें थंड जालें. तातूंत भितर मडगांव पुलिसांनी 30 जाणांक सद्याक डिटेन केल्ले आसात आनी कांय जाण हॉस्पिटलाक पाविल्ले आसात. हे काल रातीची. ताजे नंतर सगळो जो क्रावड आशिल्लो तो डिस्पर्स जालो थंयच्यान. आज सकाळीं परते 12 सुमार लोक जे आसा प्रोटेस्टर आसा ते येवपाक स्टार्ट जाले केटीसी सर्कला कडेन. पूण थंय पुलिसांनी मोठ्या प्रमाणान बंदोबस्त दवरिल्लो. RPF तांचे जे रिजर्व फोर्स आसा तेय हाडिल्ले, लेडीज कॉन्स्टेबल हाडिल्ल्यो आनी तांणी एक पुलिसांनी सांगलें की तुमकां रस्त्यार देवपाक मेळपाना. पूण आयज प्रोटेस्टर येवपाक लागले त्या प्रोटेस्टरांची संख्या खूब कमी आशिल्ली. खुबशे लिडरूय थंय हाडना. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल क्रूज सिल्वा आसतलो, वालांका आलेमा आसतली, बाकीचे लिडर आसतले, हे थंय आपले सपोर्टर घेवन पावले ना. आज फकत आशिल्ले प्रतिमा आनी मोजकेच लोक. म्हणजे आयज फक्त थंय 100 लोक आशिल्ले आनी तांणी 1 वरभर थंय मातशें बसून प्रोटेस्ट केले आनी ताजे नंतर आपलो स्ट्रायक कॉल ऑफ केलो. कॉल ऑफ करतना प्रतिमान सांगलां की आपूण हो आवाज जो आसा तो बंद जावपाना. आमी सगळीं गोंयांत जे खंय प्रोजेक्ट जातात जावं इलिगल काम जाता ताजेर आवाज उठयत रावतले. त्याच बरोबर आपूण इंटरवेन्शन पिटिशनूय घालतले हें तांणी सद्या सांगिल्लें आसा. ओके, म्हाका एक सांग गौरंग, आतां आमकां एक आयकुपा येयल्लें की काल जे रस्तो बीन म्हणजे आडायल्लो त्या 500 जाणांचेर आनी प्रतिमा कुतिनो हांचेरूय केस नोंद केल्ली आसा. हाचे विशीं कितें अपडेट आसा? फातोर्डा पुलिसाचो PSI हाणें स्टेटाच्या सायडीच्यान प्रतिमा कुतिनो, ताचो ड्रायव्हर जॉयल, ताचो न्हवरो सावियो कुतिनो, वॉरन आलिमांव अशें मेळून टोटल आनी 500 अदर्स, बायलो आनी दादले हांचे 500 अदर्स हांचेर गुन्हो नोंद केल्लो आसा की हायवे ब्लॉक केलो म्हूण. मेन हायवे ब्लॉक केलो आनी क्रिएटींग न्यूसन्स ह्या वेगवेगळ्या कलमा खाला हो गुन्हो नोंद जाल्लो आसा आनी तांचेर कंप्लेन जाल्ली आसा. पूण अजून पर्यंत तांकां पुलिसांनी हो गुन्हो सद्या नोंद जाल्लो आसा. पुलिसांनी तांकां अटक केली ना जावं तांकां नोटीसी धाडली ना. गौरंग, आतां आमकां एकू अशी आयकुपा येयला की आमचे जे गोंयचे पुलीस आसा ते सुभाष वेलिंगकर घरान आशिल्ल्या कारणान महाराष्ट्रांतूय सोद वावर तांच्यांनी सुरू केला. हे विशीं कितें तूं सांगूं? आज जशें SP म्हायती दिली त्या प्रमाणे वेगवेगळी टीम फॉर्म केल्ली आसात. ताका सर्वेलन्साचेर जाल्लो आसा, ताचे नंबर सर्वेलन्साचेर ट्रॅकिंगाचेर जाल्लो आसा. CCTV तांणी कलेक्ट करून हाडिल्ले आसात आनी त्या बरोबर वेगवेगळे टिमी करून महाराष्ट्रा, कर्नाटका म्हणजे बेळगांव आनी कारवार ह्या डिस्ट्रिक्टान तांणी आपले टिमी धाडिल्ले आसात आनी ताका सोदपाचो प्रयत्न चालू आसा. अशी म्हायती आमकां वरिश्ठ पुलिसां कडल्यान मेळिल्ली आसा. ओके, आनी मडगांव मेन जो गट आसलो तो म्हणजे पयलीं हिंसक जाल्लो आनी अचानक हे फाटीं घेवपाचें कारण म्हणजे पॉलिटिकल कितें तरी इंटरवेन्शन जाल्लें अशें आमकां आयकुपा येता. हें कशें? आज पळोवपाक गेले जाल्यार खुबशे आंदोलक थंय टर्नआवट जाले ना. कारण एक म्हणजे काल जो लाठीचार्ज जालो ताजे नंतर खूब जाण जखमी जाले आनीक थोडे जाण हॉस्पिटलांत आसात एडमीट. थोडे जे फॉर एग्जाम्पल तुका सांगतालो आपाचो MLA क्रूज सिल्वा हो मोठ्या प्रमाणान घेवन काल आंदोलनाक आशिल्लो तो आज थंय पावलो ना. आज एक प्रोटेस्ट केलो आनी ताणें कॉल ऑफ केलें. मागीर रायचे बाकीचे कडल्यान खुबशे जाणां कडेन कोलवेच्यान भरपूर लोक आयले ते आज पावले ना. आज संख्या जी आशिल्ली ती कमी आशिल्ली
आनीक तुवें सांगले तशें पयलीं जे 2 बायटी प्ले केल्यो तातूंत भितर वालांका आलेमांवान सांगलां की आपुणूय इंटरव्हेन्शन पिटिशन घालतलें आनी आज प्रतिमा कोतिनून सांगलां की हे वालांका आलेमांवान काल सांगिल्लें आज प्रतिमा कोतिनून आपुणूय इंटरव्हेन्शन पिटिशन घालतलें जीपीएल एप्लिकेशन फायल केल्या तातूंत भितर काल जेन्ना ती बाणावलेची पंच जावं बाणावले सगळे पंचायतीचे पंच आनीक हांगा पावली मडगांव पावली तेन्ना एक मोदी तांचे भितर मातशें पेटलें की तुमी आतां कितें आयल्यात अशें म्हणून तातूंत वाद जालो आनी ताचे नंतर जेन्ना कॉल ऑफ जालो ती थंयच्यान गेली हाजे वयल्यान कळटा की आंदोलकां भितरय मातशी दुखवळी आशिल्ली आनी ताका लागून आज मातशें कमी क्रावड आयलो आनी हें कॉल ऑफ करचें पडलें. स्ट्रायक जेन्ना कॉल ऑफ केल्लो तेन्ना तूंय थंय आशिल्लो तेन्ना कॉल ऑफ करतकीर ऑफ द रिकॉर्ड ज्यो लोक आंदोलक आशिल्ले तांच्यो कितें अशी म्हणजे प्रतिक्रिया आशिल्ल्यो म्हणजे कितें फुडलो हे लोकांचें एकच म्हणणें आशिल्लें की पुलीस जे आमकां इतले मोठ्या प्रमाणान हाडल्यात ते सुभाष वेलिंगकार ते हांगा हाडचे परस तुमी जे सुभाष वेलिंगकारा सोदपाक धाडपाचें दुसरें म्हणजे तुमी जे फादर बॉलमेक्साक जी सेक्शन लायल्यात ती परती वेलिंगकाराचेर लावची हे काल एक्चुअली सीएमान क्लियर केल्लें आसा मे बी तांकां खबर नासतलें की सेम सेक्शनां आसात ती लागतली कायद्या प्रमाणे सगळी कारवाय जातली पूण लोकांचें म्हणणें आशिल्लें की कारवाय करपाक लेट कित्याक 2 दीस ऑलरेडी आमी रस्त्यार आसात आज तिसरो दीस पयर सांजेच्या पूण आमी रस्त्यार येतात एवरीडे आमकां रस्त्यार येवपाक लायतात हें जावपाक जायना 4-5 दीस कित्याक काडले वेलिंगकाराक अरेस्ट करपाक ताका एंटिसिपेटरी वचपाक कित्याक दिलो हें लोकांचें ऑफ द रिकॉर्ड म्हणणें. ओके आनी काल ओदे तुवें जशें सांगलें की पत्रकाराचेरूय लाठीचार्ज जाली आनी पत्रकाराचेर लाठीचार्ज जाल्ल्यान हो स्ट्रायक ऑफ जालो अशें कितें हें आसा? ना पत्रकाराचेर जाल्ल्यान कांय ना पत्रकाराचेर जो गोवा न्यूजचो बांदेकर म्हणून रिपोर्टर आशिल्लो तो लायव्ह करतालो ताका पुलिसांनी घेराव घालो आनी ताका तें लायव्ह बंद करपाक लायलें ताजे नंतर एक तुमी तो रिपोर्टर म्हूण सांगपाक जेन्ना संतोष शिरस्कर म्हूण गोवानाचो फोटोग्राफर गेलो तोय बी कार्ड घालून आशिल्लो ताका मारलो ताका मागीर वरिश्ठ पुलीस जे वळखताले पुलीस ऑफिसर तांणी वचून ताका थंयच्यान त्या पुलिसां कडल्यान काडलो जे आरआयबीचे स्टाफ आशिल्ले तांचे कडल्यान काडलो आनी ताका हाडलो आनी ताजे कडेन मागीर मागील तांणी एपॉलॉजी केली की आमी चुकून जालें न कळटा म्हणून. पत्रकाराक चुकून मारलो काय मुद्दम जावन अशें कितें एक व्हिडिओ आउट जाल्लो आसा तातूंत क्लियर कळटा की जो रिपोर्टर ताका जो मारला तो सांगता आपूण रिपोर्टर म्हणून तेन्ना ते पुलीस म्हणटा रिपोर्टर जाल्यार कितें जालें कितें करतलो तरी आसतना ताणें सांगून सुद्दां आयडेंटिफिकेशन जावन सुद्दां ताका मारिल्लो आसा.